बेतोल फिशिंग जेटीचेर नव्या नुस्तेमारी हंगामाची तयारी सुरू जाल्ल्यान वर्सुकी नुस्तेमारी बंदी 60 दिसां वयल्यान 90 दिसां मेरेन वाडोवपाची मागणी नुस्तेकारांनी केल्या। हाका लागून नुस्त्याचें प्रजनन करपाक चड वेळ दिवन तांकां सांबाळपाक मजत जातली असो दावो नुस्तेकारांनी केला। कैसे स्टेप्स पता है हाथ धोने के क्या है, कैसे आपको ये करना चाहिए, फिर कलाई, फिर पानी से धोने का। बेतोल फिशिंग जेटींतल्या नव्या नुस्तेमारी हंगामा खातीर ट्रॉलरांची दुरुस्ती आनी देखरेखीचें काम निमण्या पावंड्यार पावल्या, पूण बदलत्या हवामानाक लागून येवपी हंगामात नुस्तें मेळटलें हाचो हुस्को नुस्तेकारांनी उक्तायला। नुस्तेमारी वासुदेव केरकार हाणें नुस्तेमारी बंदी 60 दिसां वयल्यान 90 दिसां मेरेन वाडोवची अशी मागणी केल्या। बंदी वाडयल्यार नुस्त्यांक प्रजनन करपाक चड वेळ मेळटलो आनी दर्यांतले नुस्तेमारी तिगून उरपाक मजत जातली अशेंय ताणें सांगलें। मजगतीं हेर राज्यांतल्यान येवपी नुस्तेमारी कामगारांची भलायकी तपासपा खातीर जेटींचेर हेल्प डेस्क स्थापन केला। 22 जुलय सावन सुरू जाल्ले वैजकीय तपासणी शिबिरात आतां मेरेन सुमार 150 कामगारांची तपासणी जाल्या। ओडिसा, आसाम आनी झारखंडांतल्यान कामगार येवपाक लागले तरी तांची संख्या उणी आसा। सध्या आपल्या राज्यांत जायते कामगार शेतकीय कामात व्यस्त आशिल्ल्यान जेटीचेर कामगारांची उणीव आसा अशें ट्रॉलरांचो धनी सावियो डिसिल्वान सांगलें। तशेंच नुस्तेमारी खातें चड नुस्तेमारी बोटींक परवानगी दिता, सर्त वाडटा आनी सध्याच्या ट्रॉलर मालकांची अडचण वाडटली असो भंय ताणें उक्तायला। सो आमी 25च्यान हांगा फॉलोअरा खातीर स्क्रीनिंग चालू केल्लें आसा। 25च्यान आयज मेरेन 139 बेनिफिशरीज स्क्रीन केल्या। हांगा मलेरिया डेंग्यूचे स्टॅट्स घेतात, प्लस एवरी बोट ओनराक आमी किट्स डिस्ट्रिब्यूट केल्या। समज कितें आसा तेंचे जाल्यार तांकां डिस्ट्रिब्यूट करपाक। सो हांगा डेली चालू आसा स्क्रीनिंग। तशेंच बाकीचे आतां जशे बेनिफिशरी जाता तेंचे स्क्रीनिंग चालू उरता। सो लेबर्स आतां येवपाक चालू जाले। आतां आनीक 2 दिसान 1 तारीख आमचे फिशींग बॅन आहा ते ओपन जातले। सो थोडे माने येत रावले, जायते इश्यू जाय मानाया लागून। तेंचे गांवान जे हांवूय आहलो थंय तेंचे गांवान ओरिसा बी आतां पावस पडोंक लागला। पावस पडले म्हणटकीर ते शेतांक वयता। सो तशें तुफानूय आसा, थोडी डिले जायत, पूण जायती कारण थोडे येवपाक सोदना हांगा गोंयांत। जायते इश्यू जाय। आतां पयरूं आयकलां आसतलें की फिशरीज डिपार्टमेंटान जे पयलींच्यो वेसल रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आहल्यो VRC म्हणटा त्यो लिमिटेड आहल्यो, 2000 बोटींक आहल्यो लिमीट, आनी इतली वर्सां फॉर ऑन कॅन्सिलेशन ते रिप्लेसमेंट दिताले। पूण हांवें आयकलां पयर एक सर्क्युलर काडला फिशरीज डिपार्टमेंटान, इट इज नाव ओपन, एनी वन कॅन बिल्ड अ ट्रॉलर। म्हळ्यार हें कितें, म्हाका दिसता की हे जे आतां ओपन केलां, कोणूय येतले फाल्यां पार्ट टायमर, बिल्डर येतले, कोण येतले, हे आनी हो धंदो जे फिशरमॅनाचो आहा, म्हाका दिसता हे पाड घालूंक मुखार सरले हे फिशरीज डिपार्टमेंट। जायते इन्स्टन्सीस जाल्या की जायते पार्ट टायम हांगा बोटकार येयले, बोटीचे धंदो करून दे हॅव नॉट पेड लेबरर्स, लेबरांक फारीकूच करना 10 म्हयने काम करून। सो हे त्रास कोणाक जाता, आमचे हे जे खरे बोटकार आसा ते तांकां त्रास जाता की हे पार्ट टायमर्स येता, तेंचे पयशे फारीक करिना, पूण येवपाक दुसऱ्यांक जे खरे धंदो चलयता आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन तांकां त्रास जाल्ले आसा। देखून हांव नको हे फिशरीजान हेचेर वचून रिव्यू करचे। जे तुमी ओपन करता, इवन ओपन केले जाल्यार देर आमकां स्टेक होल्डर्सांक इन कॉन्फिडन्साक घेवपाक जाय। नाजाल्यार एनी वन हू वॉन्ट्स टू रेजिस्टर फिशींग दे हॅव टू टेक अ NOC फ्रॉम द सोसायटीज वेर इट इज एप्लिकेबल। इज जेटीज सोसायटीज आसा जे रजिस्टर्ड विथ फिशरीज डिपार्टमेंट, विदाउट NOC तुमी दिवपाचें मातशें बंद करात, अदरवायज वी हॅव टू टेक लिगल एक्शन ऑन दीस। उनो आहा, वर्सा भाशेन पावस ना। ज्या वर्सा पावस पळय चड पडटा तेन्ना पीक बरी पिकता म्हणटाले जाणटेले सांगताले, पावसाचेर राहा म्हणून। म्हळ्यार ह्या वर्सा पावस वयना आनी तुफान ना, त्या खातीर गव्हर्मेंटाक कितें करपा जाय, 60 दीस पळय 60 दीस ते 90 दीस करपा जाय बॅन। आतां पळयल्यार प्रत्येक नुस्त्याचो दाबोळी आसता ती तर रिडींग करूंक ना, ते चलून जाल्यार नुस्तें कशें जातलें। आतां पळय 1 तारखेर बोटी स्टार्ट जातले, केन्नाच तर आमी मारपा लागले जाल्यार उत्पन्न कशें जातलें, जायना न्ही। म्हळ्यार त्या खातीर 3 म्हयने पूण हें दवरपा जाय बॅन गव्हर्मेंटान।
आनी आतां तुफान काय जावंक ना ह्या वर्सा तुफान जालें कितें इफेक्ट जातलो कमी जातलें त्या जर तुफान जायना जाल्यार नुस्तें तडी येयना नुस्तें भायर आसता जेन्ना तुफानाची ओड येता ल्हारां येता ती येवन तडी पडली म्हणटच नुस्तें तडी येता आनी जेन्ना पावस चड पडलो काय ते गोडे पाणी आसता साये पाणी पावसाचें ते भायर गेले काय नुस्तें ताका धांवन येता साये पाणयाक तडी ते येवंक शकचें ना कमी जातलें मातशें कमी जातलें नुस्तें बरें आनी दुसरें हांगा नुस्त्याचेर रिटर्न वॉल बांद सांगलें कितल्या फावटी सांगल्यार कांयच करूं ना गेल्या वर्सा 2 बोटी फुटले ह्या वर्सा तर तशें धांवली जाल्यार बोटी फुटपाक शकता ते प्रॉब्लेम आतां आमचे क्रूज MLA तेणी 2 फावटी पेपरार दिला की रिटर्न वॉल बांदपाची म्हणून बोट कराय येवपाक बऱ्याक पडटली आतां पळोवया गव्हर्मेंट कितें करता दुसरें म्हणजे आतां हांगा भितरूय नुस्तें आयलें ना न्ही खाडये भितर नुस्तें बरें आयलें ना 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 म्हळ्यार खाडीत तें नुस्तें येयना म्हळ्यार ते घेतात ते भायर ते वसाड आसत तुफान आसा जाल्यार खाडेन नुस्तें येता तुफानूच ना पावस ना जाल्यार नुस्तें कशें येतलें खाडेन वर्सा भाशेन नुस्तेंच ना खाडेन सुद्दां गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मळकर्णीकार.